मोगाच्या भाव भयणीनो, ही एक आराब काणी तुम्ही ऐकल्या आसतली. एक व्यापारी आपले तोंबूंत निंदेत आसतना ताणें उंटाचें नाक तोंबून पळयलें. उंटान अशें म्हणलें, भायर तोंडी आसा, म्हाका फकत म्हजें नाक भितर दवरूंक परवानगी दी. आनी त्या व्यापाऱ्यान ताका परवानगी दिली. थोड्या वेळान उंटान अशें म्हणलें, म्हाका मान दवरूंक परवानगी दी. आनी ताका परवानगी दिली. अशें मागणी करून उंटान आपलें सगळें आंग त्या तोंबूंत घातलें. मागीर उंटाक त्या वेपाराक त्या तोंबूंत दोगांय जावो नासलो. मागीर उंटान अशें म्हणलें, जर ह्या तोंबूंत रावूंक तुमकां अडचण लागता तर तुमी भायर वचूंक येता. आनी तो व्यापारी ते उंटांतलो भायर सरलो. भाव भयणीनो, अशी एक इंग्लीश म्हणणी आसा, गिव बट एन इंच and the devil will take all. If he can get an arm, he will make shift to show his whole body. तो शैतानाक आमी थोडो जागो दिल्यार तो सगळे वतलो. जो ताका हात मेळ्ळ्यार तो आपलें सगळें आंग भितर घालतलो. बाबडीनो, आयज आमी ह्या पयल्या आताराक देवाच्या ताळण्याची खबर आयकल्या. आमी थोडो वेळ ह्या ताळण्याचेर नदर मारुया आनी विचार करुया. 40 दीस अरण्यांत उपास करून जेजू भुकेल्लो आनी शैतान ताका ह्या फातरांचे उणी करूंक सांगता. मागीर शैतान जेजूक देव मंदिराच्या खोलसातान फोदवे खातीर उडी मारूंक सांगता. शैतान मागीर जेजूक फोटी सांगून संवसाराच्यो आशा खातीर आपणाक नमस्कार करूंक सांगता. भाव भयणीनो, म्हाका दिसता जेवचे ताळण्यो आसा ते आमचे ताळण्यो आसतल्योच. संवसारांत लोक वेगवेगळे बुखेंत आसता. जशें सोटा वो अधिकारा पासत, पदवी पासत, गिरेस्तकाये पासत, अपुरबाये पासत, मोगा खातीर, बोगसणे खातीर, दुसऱ्यांचे दुकान एक जावप खातीर, समजिकाय खातीर, स्वीकृताय खातीर, शांताय खातीर आनी आदी जायते आमचे भूक आसतात. संवसारांत दुसरें युद्ध कित्याक सुरू जालें तर आमी जाणो की जर्मनीचो वडील हिटलर अधिकाराक लागून ताणें युद्ध सुरू केलें. आनी मागीर ह्या युद्धांत खूब लोक मेलो, लाखांनी मेलो. जी पदवेक भुकेतात ती कारखान्यांत जायत, समाजांत वा संस्थेंत केन्नाय वांकडे रस्ते धरून ही पदवी आपणायतात. जी गिरेस्तकाय भुकेतात ती चोरी, नाटकांय, लोकांची वेशी मारूंक, फोटीपण करूंक ती ही पदवी आपणायतात. जी मोगाक भुकेतात तशी अनाथ भुरगीं, ती जो लोक मोग दाखयतात ताका वेंग मारतात. आनी थोड्या इस्कॉलांनी जायते भुरगे आमकां त्रास करतात. कित्याक जायत? तांच्या बरा जायत तांकां मोग आपुरबाय मेळना. आनी जो शिक्षक मुख्याध्यापक ताका मोग दाखयता तो ताका वेंग मारता. कित्याक तो मोगाक भुकेता. बाबडीनो, जेजू हे ताळण्यांत बोणी जावंक ना. तो देसाराक हारोयता. आनी हे तरेन आमी पातकां सोडशिल्ली पयस रावूंक आमकां एक शिकवण दिता, आमकां एक संदेश दिता. गेल्या बुधवारा आमी प्राचीत काल सुरू केलो.
हो देवाचो कृपेचो काळ जेन्ना आमी पास्कांचे परबेक तयारी करता ह्या काळांत आमी आमची नदर जेजूचेर थिरावून जाय आनी कोण परी जेजून स्वतनाच्या ताळण्यांक फुडो केलो तशेंच आमी करूंक आज आमी खास हे मिसा भेटींत देवा लागीं मागुया.